आम्ही म्हापशा हांव फिश मार्केटाचे अध्यक्ष शशिकला गोवेकर तेन्ना ह्या फिश मार्केटान लोक नुस्तें कोणूच खायना। लोक म्हणटा फॉर्मलीन घातला गाय चारता त्या नुस्त्यार। हेणी आतां ह्या राण्यान एक तरी उपाय घेवचो की आमचे नुस्तें म्हापशा बाजारान एक ऑफिस घालचें आरटीएचे, मडगांव घालचें, पणजे घालचें आनी तें नुस्तें व्हरतना तें चॅक करचें। तेन्ना लोकांचो दुबाव पयस जातलो। चाचील म्हणटा तांकां भितर उडया, तेज्या ग्रुपाक भितर उडया, त्या इब्रामाक भितर उडया। कित्याक आमी कोणाचें चोरला, आमी कोणाचें चोरूंक ना, आमकां भितर उडोवच्याक। आमी इज्जतीन काम करता। आमी 2 वयता सकाळच्या आनी हांगा 5 गाडयो घेवन येता आनी घरा कडेन आमी 2 न्हिदता, परती 6 उठ्ठा। आमी कोणाचें चोरूंक ना आनी आमी कोणाचें खावंक ना। तेन्ना हें आमचें नुस्तें पळय आहा तें हेणीन राण्यान विश्वजितान हें आमचें चालू करचें। हें सगळें राजकारण चलयता, हें राजकारण चलयता म्हणून आमच्या नुस्त्याचें हांगासर पाड पडला। आतां पयलीं बाजाराक पळोवंक वयशी ताल्ले आनी बांगड्या शिवाय कितेंच नुस्तें ना। लोक नुस्तें व्हरोंक सोदिना, लोक बाजारानूच येवंक सोदिना। सगळो बाजार डावन पडलेलो आहा। फक्त तो इब्राम हाडटा, इब्रामान इतलीं वर्सां तेंचें नुस्तें विकूंक ना वास्कोचें आनी आतां तेज्यो गाडयो व्हरना तो वास्कोचे नुस्त्याच्यो तोच सेल करता। तितूनय वास्कोच्या नुस्त्यान फॉर्मलीन घालता ना। तेन्ना कितें तरी उपाय तेणी घेवचो। ते विशय सरदेसाय पडटा तो हे स्टडी मडगांव तो विजय सरदेसाय आनी तो विश्वजीत ते एक जावचे आनी कितें तरी उपाय घेवचे आनी आमचें तें नुस्तें चालू करचें। आनी तेणी तें नुस्तें चालू करचें आनी त्या मडगांवच्या बाजारान ऑफिस घालचें तें नुस्तें चॅक करपाक। आनी ती पळय कोण फॉर्मलीन आहा म्हणटा तिकाच थंय तेणीन बसोवचें तें नुस्तें चॅक करपाक आनी तें नुस्तें चॅक करून तेणी फुडल्या बाजाराक धाडचें। फोंड्या, मडकय, वाळपय, पणजे, म्हापसा सगळ्याक नुस्तें मडगांवचें येता आनी आतां पासून मडगांवचेंच नुस्तें आमी हाडटा वचोन। पूण आमकां मोठें नुस्तें कांय मेळना। ताल्ल्यो आनी बांगडे ते लोक खायना आनी ते फॉर्मलीन आहा गो म्हणून विचारता। आमी इज्जतीन काम करता, आमी कोणाचें चोरूंक ना, आमी कोणाचें खावंक ना। हे राजकारणी जाय म्हणजे तेंच्यांनी ऑफिसां घालची, बाजारान ऑफिसां घालची आनी तें नुस्तें चॅक करचें आनी मागीर भायर सोडचें। हय हांव म्हणटा तें नुस्तें ना जाल्यार आमचे गिरायकाक काबार न्हू। कितें करतले हॉटेलकार? तकलेर हात धरून हॉटेलकार रडटा। इब्राम हाडटा म्हणून इब्राम जोड खायना। इब्राम आहा, बुगार आहा, नितू आहा, दुसरो हरीस आहा, दुसरो BM आहा। तो एकलोच त्या बाजाराचे बिजनेस करिना, तो 2 म्हयने बिजनेस करता त्या बाजाराचे आनी मागीर तो आसना, तो बोटकारांचें नुस्तें घेता। महाराष्ट्राच्यान नुस्तें गाडयो सोडिना जाल्यार हाडटली खंयचें? तें जितें नुस्तें आतां मारलें फाल्यां सकाळीं हांगर पावता म्हापशा। ते थंय गाडयो सोडिना जाल्यार तें नुस्तें खंय येतलें हांगर? तें येयना, लोकांचें नुस्तें लोकांक मेळना, लोक बाजारान येयना।